बारीक इकनाका हां मोठी कितें काय मोठी इकल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना कांय ना आमी म्हणलें ओके आमी बारीक इकनाय बारीक इकल्यार आमचें तेणी बंद करून दिया आनी आमकां हिंग घेवंक पडटा माल घेवन जाल्यार आमचे कडेन आमकां टनांनी माल येता तो आमी मारगांव घालचो पडटा हिंगा लोक कोण फ्रेंड येता तांकां दिताय आमी फ्रेंडांक पयशांनी दिताय दिनाय न्हू बारीक मिस्टेक नाय आमी बारीक तुमी विकताय तेन्ना बंद कराय आमकां आनी कांय ना आमचें उलोवप पूण आमी आमचें चालवत दवरतले हें चोर पुलीस जाला धंदो कोणूय यो कोणूय हें कर आमी आतां लमाणी आनी कोण कितें म्हणटाय तेंकां आमकां लागना सगळें बंद केलें पुराय आमी गोंयकार आमी करूंक पडटा धंदो इतलो म्हाजे डिंगेचे माल म्हाका इकूंक मेळना म्हाजे कडेन पन्यो 3-4 आहाय हांव ते हाडून विकता ते इकपाक मेळना सगळे बोटकार हिंगा लायनीन विकताय तांचे ते विकताय धंदो पण आमी करूं आतां धंदो करूंक जायना म्हणना आमी गोंयकार आमी धंदो करूंक जावं दर्यान गेले जाल्यार ते फिशरी येता ती रापूण मारपाची ना ते त्रास करताय सगळे त्रास करताय सगळे कडेन त्रास जाता आमचे देरान येयल्ले आनी आमकां रिक्वेस्ट केलें बंद कर तेन्ना आमी ताका सांगलें की आमी आमचे खूद बोटीचें नुस्तें इंकताय आनी आमी अंडर आमचे धोक्याचे प्रेमायसीसान इंकताय तुमचे रस्त्यार इंकनाय सो ते आमचे ते बाजारकाराक कायदो आमकां लागना म्हणटकच हांव मागीर पिआयक मेळोंक गेलो आनी पिआयक सांगलें अशें अशें की आमचे बोटीचें नुस्तें आमी खूद इंकताय म्हण आनी आमी गिरायकाक होलसेल रेटीन दिताय आमचे बोटकारांचे हे पळय आतां आमचे बोटकार आहाय ते आतां आमी एक आमची बेश्टी मिटींग घेयल्या आनी आमी सांगलें की आमचे धोक्याचे प्रेमायसीसा भितर आमच्यानी इकूं जाता कोण स्टॉप करचे ना रस्त्यार कोण इंची ना शॉपांनी धोक्या भितर धोक्या भितर म्हणजे धोको हिंगसून स्टार्ट जाता एंट्रन्स हिंग आतां आमी गेट घालतले आनी त्या उपरांत आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलो भितर इंची Facility actually what had happened was आमची Monday meeting झाली with regards to Vasco fish market, construction of the new fish market. As we all know approval सगळे जाला वर्क ऑर्डर येवपाची आहा 1-2 दिसान वर्क ऑर्डर येवपाची आहा ताका लागून आमी मिटींग घेतली मंडे ते दिसा कितें आमचें उलोवप जाल्लें विथ द फिशरमॉंगर्स रिटेल फिशरमॉंगर्स दे ऑल्सो हॅड सम इश्यूज एंड द म्युनिसिपालिटी ऑल्सो हॅज सम इश्यूज so we needed to sort them out. First of all, construction of a temporary shed where they could move over there into that. Secondly, they had the issue of people selling fish outside. Pandemic time लोक विकताले आमी मानताय लोक विकताले आता जाग्यार गायला they are putting it in place. They have also agreed that things are falling in place and फाल्यांसान ते आपले सोपत दिवपाकूय स्टार्ट करतले. कितें जालें तुमच्या आयज आमगेले मिटींग हें जाली मिटींग आमगे पोट सारकी जावंक ना आलोली आनी आयज आमी सगळें आपोवन हाडून मिटींग केल्या आनी उलोवप केलां आमगेले तेंगे पयशे पावोंक ना आलोले तांकां आमगेले हालींच्यान आमी पयशे सोप्याचे काड सांगले हालींच्यान आनी ताका सांगलां आमी रस्त्याचे कडेन विकताय न्हू तितल्यांकूय क्लियर कर आनी मागीर आमगे बाजरात तेन्ना बरयल्ली तूं